नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर, पांडुरंग गांवकर, जोयल अफान्सो आणि सुयश गावणेकर. आनीक विशय म्हाका दिसता इतली जाल्यात फाटले 5-6 दिसांनी की खंयचो घेवं आनी खंयचो नाका अशी परिस्थिती आहा. पण आमी सुरवात अशी विशया वयल्यान करता ताचेर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार चिंतपा लागला ज्या तरेचे भयानक भिराकूळ क्रायम्स आमच्या राज्या भितर जावपा लागल्या ते पळयल्यात. 2-3 तरेचे क्रायम्स फाटल्या 8 दिसां भितर गाजल्यात. एक जबाबदार कोण आनी एक जे अंडरलायनींग एक सेंटिमेंट आसता की भायल्यान येवन कोण तरी हांगा क्रायम करता, ही गजाल खरी काय कितें. सो पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता. इतली भयानक क्रायम आनी सिरियस क्रायम, वॉट डू यू थिंक हाजे फाटलें कारण कितें? गोंया भितर अशें कितें बदल्लां की लोक पिक्चरांची स्टोरी पळोवन क्रायम करपा लागले, कोणाच्या तरी घरां घुसून खून करपा लागले, रिवेंज किलिंग्स जावपा लागली. कितें चल्लें हें? हय, एक तुवें जो मदीं मुद्दो उपस्थित केलो की गोंया भायले येवन क्रायम करता काय म्हणून. हांव त्या मुद्द्या कडेन पयलीं येता की जे चडशे आयज क्रायम जावपा लागला गोंयांत, रेप म्हण किंवा मर्डर, थेफ्ट, डकयती, हे सगळ्यो जे केसी आसात तेजे हांवें 5 वर्सांतली स्टडी केली. म्हाका दिसता तुमचे कडेन पयर एक रिपोर्ट त्या संदर्भात दाखयला. त्या 5 वर्सांची स्टॅटिस्टीक घेवन जेन्ना स्टडी केल्ली तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की 60 to 70% जे एक्युज्ड जे आसात, आरोपी जे आसात, सस्पेक्ट, हे गोंया भायले आसात. म्हणजे आमी कितेंय म्हणून भायल्यांक दोश दिता. कांय जाण म्हणटात रोखडे, कांय जाणांक मागीर पुळको येता की भायल्यांचे उलयतात म्हणून. तर आमी कितेंय उलोवप पूण हो फॅक्ट. आतां क्रिमिनलाक जात नासता, देश नासता, राज्य नासता, हें सगळें मान्य आसा. पूण गोंयांतली जी जर स्टॅटिस्टीक तुवें जर पळयली जाल्यार 60 ते 70% लोक रेप, मर्डर ह्या केसींनी जे आसात ते गोंया भायले आसा. दुसरी गजाल, पुलीस, म्हाका दिसता पुलिसांची जी यंत्रणा आमची आसा, म्हणजे ती व्हेरिफिकेशन सिस्टम जी आमच्या कडेन आसा, म्हणजे झारखंडाचो किंवा बिहाराचो, युपीचो, कर्नाटकांतलो खंयचोय मनीस हांगा येता, क्रिमिनल सुद्दां बॅकग्रावंड आशिल्लो, आनी तो हांगा आरामात रावता, बरो व्हायट कलर जॉब करता, आनी बऱ्या दिसांनी म्हाका लक्षांत येता की तेचो एक क्रायम आसा म्हणून. ते पुलीस हांगा येतात, ते तांकां उखलून व्हरतात. ह्यो ज्यो गजाली आसात न्ही, म्हाका दिसता खंय तरी एक मदल्या काळांत ती केल्ली CTCN कितें तरी सेंट्रल क्रायम रिकॉर्ड दवरपाचो, म्हणजे म्हाका दिसता ती सिस्टम खंय तरी जाग्यार पडपाक जाय, जेणे करून व्हेरिफिकेशनाच्या वेळार त्या मनशाचो बॅकग्रावंडूय कळपाक जाय. आमकां कितें जाता, आमचे ते भाड्यांक दवरता आमी ते जे घराणे लोक, तांकां खबर ना बॅकग्रावंड आमी कोणाक दवरला तो. तेणी काय म्हणजे कांय वेळार नॅक्सलायट सुद्दां गोंयांत सापडला. एक्झॅक्टली, कांय वेळार नॅक्सलायट सुद्दां सापडलेले आसा. सो हे जे आसा न्हू, कांय सिस्टमीची गरज आसाच आमकां. पूण कांय गजालींक पर्याय ना, प्रमोद, म्हणजे ऑप्शन ना की जे क्रायम घडपाचो आहा किंवा तो करपाचो आहा तो करतलोच. कांय लोकांक तेची मायंडसेट तेचेच आसता. सो चडांत चड जागृती जावप, पुलिसांनी आपलें काम मातशें बरे तरेन करप, ह्योच तेजेर उपाय आसा. आनी काय उपाय? सुयश बाब, तुमकां कितें दिसता की जावपाचें पांडुरंग बाब म्हणटा तशें काय गोंय बदललां? ते मागीर भायली इन्फ्लक्सा लागून आसूं किंवा गोंयकारांची स्वताच्यो टेंडन्सीज बदलपा लागल्यात? नाही, ॲक्च्युली टुरिझम स्टेट जेन्ना अशा प्रकारचे आसता, वी आर जस्ट 3700 ऑड स्क्वेअर किलोमिटर स्टेट. सो अशे स्टेटीक जेन्ना इतलें पॉप्युलेशन आनी इतलो इन्फ्लक्स येता भायल्या वेगळ्या राज्यांचो, सो अशे स्टेटीक आनी आमी अनफॉर्च्युनेटली आमी टुरिझमाचो असो मॉडेल घेतलो की जंय कसिनो, सोरो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात, ड्रग्स. सो बेजिकली हो जो भायल्यान लोक येता, टिपिकल मर्डर्स अथवा तुमी जर पळोवशा खून जे जातात, अथवा टिपिकली बायलांचे जे जातात, ती खुबशीं जोडपी भायल्यान गोंयाक म्हणून आयिल्लीं असतात. हॉटेलां रावता, खंयचे तरी अननोन हॉटेलांक गेस्ट हावसां रावतात, आनी ते त्या चलयेक अथवा बायले दुसरे दीस मारिल्ली आसता. बट टिपिकली इंडियेंतल्यान जेन्ना भायर केन्नाय गोंयच्यान केन्नाय कोणा फॉरेनाक व्हरतात, जॉबा खातीर म्हणून व्हरतात, एम्प्लॉयमेंटा खातीर म्हणून व्हरतात, तशाच प्रकारचे कांय जोडप्यांक अथवा बायलांक, चलयांक बरोबर घेवन हे लोक येतात. तांकां कोण जॉबा म्हणून सांगता, कोण टुरिझमा मजा करपा म्हणून वचपा म्हणून सांगता, कोण हनीमुना म्हणून येता, आनी तो हांगा येता, 2 दीस मजा करता, ताका मारता आनी वता. टिपिकली हीच पद्दत अशी. आतां एज फार एज सेफ डेस्टिनेशन म्हणून जें आसा क्रायमा खातीर आमी जें उलयतात गोंय, दीस हॅज बीन ट्रेडिशनल. हांगा व्हडले व्हडले टेररिस्ट सुद्दां रावन गेले हाजे पयलीं. कारण बीट पुलिसींग हें जी सिस्टम आसा गोंयांत, ती केन्नाच तशी जाय तशी डेवलप जाली ना. पुलीस टॅनंटाचेर घालूं, लोक टॅनंट हाडून कोणा दवरतात, तुमी पुलिसांक कन्वे करना, ठीक आसा, पूण पुलिसांचें स्वताचें बीट पुलिसींग इंटेलिजन्स म्हणून जें आसता तें गांवांनी पावूं जाय. कित्याक आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटी ह्यो गांवांक तेंकल्यात.
गांवांक तेकल्या थंयचो मजूर आतां गांवांनी रावपाक लागला, तो सिटीनीच रावता असो ना. सो आतां क्रायम पळोवशी तुमी सांग्यार, बिचोले, इंटिरियर्स जे गोंय आसा, पेडण्यां बिडण्यां, थंय टिपिकल असल्यो क्रायम जावपाक लागल्यो, कारण बॉर्डरींग इंडस्ट्रियल एरियाज येता आनी थंय पुलिसेची इंटेलिजन्स थंय पावूना. आतां थंय पावना म्हणल्यार कितें, बेजिकली आन्सर इज पयर विजयान काडलो तो बरो मुद्दो. आन्सर इज द टॅक्नॉलॉजी, की तुमचे CCTV सर्वेलन्स सारके जाय, गाडयांक टिंटेड ग्लासीस आसूं जायना, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जर करीत जाल्यार निदान तुमचे बीट पुलिसींग जरी शेणलें तरी ताजो ट्रॅवर्स जो आसा मर्डरर क्रिमिनलाचो तो तरी ट्रॅक जाता. प्रिव्हेन्शन आणि डिटेक्शन ह्यो दोन प्रिव्हेन्शन आनी गजाली. डिटेक्शन, अदरवायज अवॉयड करतले प्रसंग हे टुरिजम, असले टुरिजमा स्टेटीक आमी अवॉयड करूंक शकचे ना, कारण आमचो टुरिजम मॉडेलच फाल्स आसा. जल एक गजाल जी आसा सारकी इम्पॉर्टंट ती म्हळ्यार डिटेक्शनाच्या बाबतींत गोंय पुलीस हड्डी फुडें काडून सांगतात की आमी ह्यो केसी 24 आवर्सा भितर, 12 आवर्सा भितर, 48 आवर्सा भितर क्रॅक करता म्हण. पण प्रश्न येता तो प्रिव्हेन्शनाचो, कारण इतली क्रायम्स जेन्ना घडटा तेन्ना एक प्रश्न पडटा की बाबा धाडस कसो जाता असले तरेचे क्रायम करपाचें, असले तरेचे मर्डर करपाचें. डू यू थिंक आमचें डिटेक्शन इज बरें आहा, कन्विक्शनाचेर मागीर या, पण डिटेक्शन बरें आहा, बट प्रिव्हेन्शनाच्या बाबतींत जो मुद्दो सुयशानय काडलो इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क रायट नाव. Yes, absolutely. Detection has been spot on. I mean, there are cases where we have detected within 24 hours, less than 24 hours also. But the question here is not about detection. The question here is about prevention. And whether we are in a position to actually take control of the migrant population. If we are looking at migrant population as the primary source where we are, all these crimes have been committed. Around 70-75% of the crimes, if you see, are committed by migrants. But तितून भितर परत तें व्हेरिफिकेशनाचें येता, वेदर दीस व्हेरिफिकेशन हेज फेल्ड, वेदर देर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. म्हाका दिसता एंटायरली इट नीड नॉट बी कॉल्ड एज अ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, बिकॉज इफ यू सी द लास्ट 5-6 murders which are happened within migrants themselves are basically their own related issues. इनफिडेलिटी आनी कितें तरी एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स कशी जावन तेणी ते एकामेकाचो हे केला. तितून भितर एक पुलीस कांयच करूंक शकना, शकचोय ना, बिकॉज इट कूड बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, spur of the moment could thing, or it could be a cold blooded murder, well planned murder where अशें जावंक शकता. पूण for the police to be tracking this 24/7 and looking at individually each migrant is impossible. तितून भितर तूं CCTV घाल आनी कितें घाल, बट दीज मर्डर्स कितले कडेन तूं CCTV घालतलो. इवन इफ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल CCTVs at crucial locations, there are bound to be murders. But if you have a system in place, like for example UK, now a lot of Goans are going into UK, and migrant population is far exceeding now to what we were seeing earlier. They have their own systems in place. So visitor comes, he is under strict protocol, strict system, so that he doesn't go beyond that line. He cannot cross a certain line. The moment you cross a certain line, you are penalized, you are arrested, you are, all those measures are in place. Here the security is very, very lax. फाल्यां तूं तरी कितें तरी करशी करून तूं तुगेलो ट्रेनीक बसून वचपाक शकता. किशोर, गोंय बदलना की जालां? प्रमोद, गोंय फक्त बदलोंक ना, गोंय झपाट्यान बदलत चल्ला. आणि जशें आतां सुयशान सांगलें, लास्ट सुयशाचें वाक्य, की आमी जे टुरिजम मॉड्यूल जे आमी एडॉप्ट केल्लेलें आसा तें पुरायपणान चुकीचें आसा आनी असल्याच गजालींक प्रोत्साहन दिवपी आसा. म्हणजे एकी कडेन तूं कॅसिनो चलयतलो, ड्रग्स चलतले तातूंतल्यान प्रॉस्टिट्युशन चलतलें. ह्या तिनूय गजालीशी संबंदीत जे वेव्हार आसात त्या वेव्हाराशी संबंदीत हे मायग्रंट लोक हांगासर येयल्ले आसात. आतां एक गजाल, टुरिजम हो सगळ्यान व्हडलो सेक्टर जालो आनी दुसरो इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ह्या दोन सेक्टरान व्हडल्या प्रमाणात मायग्रंट लोक प्रमोद गोंयांत येयले. आज आमचें गोंय एक्चुली खरें सामकें ल्हान. पयलीं सिटीनी हे प्रकार जाताले, आतां गांवांनी जावपाक लागले. कितें आहा की पुलीस, आमी म्हणटात की पुलीस हेचेर ट्रॅक दवरूं शकना. ह्या सगळ्या गजालींचेर दुर्लक्ष करपा फाटल्यान एक व्हडलें अर्थकारण चलता. खंयच्या गांवांत, खंयच्या खाचीक कोण व्हड्यान रेंव काडटा पळय, ते पुलिसाक कोणी येवन सांगपाची गरज ना. थंय म्हयन्याक वचून कसो हप्तो तेच्या कडसून घेवंक जाय हें पुलिसांक सारकें कळटा. पूण त्या गांवांत कोण मायग्रंट येयल्या, ते कितले खंयसून येयल्या, तांची म्हायती ती पुलिसा कडेन नासता. तो हप्ते
ज्या गजालीसून तांकां येणावळ येता पळय हय ती सिस्टम तेंची सारकी परफेक्ट चलता. एकटोय मनीस चुकाना. हय असो एकूय मनीस तुका मेळचो ना जो इलिगल बिझनस करता एकूय रुपया चुकना म्हणटा तूं. चुकाना. म्हणजे ही सिस्टम आमची इतली करप्ट जाल्ली आसा प्रमोद की लॉ अँड ऑर्डर बाकीचे मरू रे की नाही मरकच जाय कित्याक नाही ह्यो वृत्ती आहा पळय ही घातक. आनी फाल्यां आमच्या सोसायटीक हेचो इफेक्ट जातलो. आमची भुरगीं आमी बाबा फाल्यां सुरक्षीतपणान भोंवूंक शकतात काय किंवा सुरक्षीतपणान आमच्या गोंयांत रावूंक शकता काय कितें. सेकंडली जशें जोयलान सांगलें की सिस्टम UK जर ते करूं शकता. सिस्टम कशी आसूंक जाय प्रमोद की एक डिसेंट्रलायजेशन. तुमी विलेजींचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरा. तुमच्या विलेजीन कोण नवीन लोक येयले, कोण नवीन सेटल जाले, कोण कसलो बिझनस करता तेचे रिव्यू मिटींग एवरी 3 मंथ्स पुलिसा कडेन जावपाक जाय. बाबा ह्या 3 म्हयन्यांत तुमच्या विलेजीन कोण मनीस येयले, कोण खंयच्या बिझनसान इन्वॉल्व आसा, कोण नवीन येयले. कित्याक सिस्टम जायना. कारण सिस्टम करीत जाल्यार वाटे जातले हप्त्यांचे. ते वाटे कोणाक नाका, हप्ते एकट्याकूच मेळोंक जाय. अर्थकारण. पांडुरंग बाब दुसरो विशय जो आसा तो तितलोच गंभीर आहा. तो म्हळ्यार फाटल्या एका आठवड्या भितर टिचर आनी स्टुडंट हांच्या विशीं जाल्ले क्रायम्स आनी ज्यो केसीस जाल्यात त्यो केसी जर पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक लजेन आमी जीव दिवपाचो. आनी शब्द ना वेगळो. कितें चल्लां. ज्यो केसी भायर येयल्या त्यो गोवा विद्यापीठाची जी केस FIR जाली त्याच्या खातीर त्याच्या खोलायेन जेन्ना चवकशी केली जाल्यार अशें लक्षात येयलें की गोवा विद्यापीठान अशे प्रकार आनीकूय घडल्या म्हणून. सो इंटरनल कमिटी ज्यो आहा त्यांच्या कडेन ते पेंडींग असतात आनी ते बाबा कित्याक घेवन बसतात हो तांचो विशय. पूण हे अजापाची गजाल की असल्यो सिरियस केसीस म्हणजे चलया भुरग्यांचेर जेन्ना कितें तरी सेक्शुअल हॅरसमेंटाचे प्रकार जातात तेन्ना त्यो केसी तुमी दामून कशे बसूं शकतात कोणूय. ते गोंय विद्यापीठा किंवा खंयची शिक्षण संस्था. सो जी साश्ट्यातली गजाल फुडें आयली ती FIR जाली म्हणून आयली. फोंड्यान जी तालुक्यान जी जाली ती FIR जाली म्हणून आयली. प्रमोद इंटरनल कमिटी कडेन अश्यो कितल्योश्योच म्हाका दिसता प्रकरणां पेंडींग आसतली वेगवेगळ्या कॉलेजींनी, FIR जायना, वेगवेगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनांनी जेचेर FIR जायना. ही FIR जाली म्हणून गजाल समोर हाडली. अत्यंत म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्राक कळ म्हणल्यार काळीमा फासपी हे प्रकार जे फाटल्या कांय दिसांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आनी म्हाका दिसता इन्स्टिट्युशनांनी आनी सरकारान म्हणजे महिला आयोगाची म्हाका दिसता चेअरमॅन जाल्यार 6 म्हयने अपॉयंट केल्या, ताका मेंबरूच ना. महिला आयोगा कडेन 322 प्रकरणां बायलांनी गोंयांतल्या केल्ली आसात कंप्लेनी, त्यो पेंडींग आहात. इतकी निराशा आमच्या सरकारी पातळीचेर आसा ह्या गजालींचेर. खरें म्हटल्यार हो चलयांचो विशय सरकारान सिरियस घेवपाक जाय. सरकारान म्हाका दिसता पयर वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटान ऑर्डरूय काडल्या की सगळ्यांनी विशाखा समिती स्थापन करच्यो, नाजाल्यार 50,000चो दंड आसतलो. सरकार बरो उशिरा जागो जाला पूण जागो जाला. सो म्हाका दिसता काय सिरियस घेवपाची गजाल आसा आनी ही सिरियस कोण घेयना, ज्यो इंटरनल कमिटी घेयना, एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनूय घेयना सिरियस, म्हणून हे प्रकार वाडपाक लागल्या. आनी हांव परत सांगता की म्हाका दिसता की इंटरनल कमिटी कडेन अश्यो कितक्योश्योच केसी गोंयभर पडून आसतल्यो. फक्त FIR जाल्या म्हणून भायर आयल्या. सुरेश, आवय बापूय ऑर पेरंट्स आनी चायल्ड हाचे मदले जितले नाते सेक्रेट आसता ताजे उपरांतचे नाते जे सगळ्यांत सेक्रेट ते म्हणटा ते टिचर आनी स्टुडंटां मदले. फाटल्या आठवड्या भितर ज्यो गजाली जाल्यात हाजें मूळ खंय आसा. क्रिमिनल प्रवृत्ती भितर आसा काय आमच्या समाजा भितरच एक डिग्रेडेशन जावपाक लागलां. हांगा दोनूय गजाली आसूं शकतात. म्हणजे हांव एकाच सायडीन वचना. कित्याक आफ्टर निर्भया केस तुमी जर पळयत, निर्भया केसी नंतर रेप अथवा मॉलेस्टेशन हे एक्ट जे आसात हाचें डेफिनेशन खूब स्ट्रिंजंट जालें. इवन जुवेनायल्स हाचें सुद्दां तांणी डेफिनेशन चेंज केलें आनी खुबश्यो खर केल्यो गजाली. आनी ताचे नंतर ह्यो केसी अश्यो खुबश्यो उक्ताडार येवपाक लागल्यात. सो हाका दोनूय बाजू आसूं शकता. एक म्हणजे खरें तें आसूं शकता, अथवा एखाद्या स्टुडंटाक समजा कशें आसता आमची पारंपारीक ट्रेडिशनल शिक्षण पद्दत जी, हांव दोनूय गजाली उलयतां. पारंपारीक शिक्षण पद्दतीक शिक्षक भुरग्याक मारतालो, धाक दाखयतालो, शिस्त दाखयतालो आनी भुरगे शिस्तीन आसताले. तीच गजाल आतां कायद्या प्रमाण इल्लिगल थारता. सो जी पिढी फाटले पिडयेंतले जे टिचर आसा जे नवे जनरेशनाक फेस करतात, म्हणजे त्या टिचरां सकयल शिकून आयिल्ले टिचर, तसले पद्दतीचे मास्तरां कडल्यान शिकून आयिल्ले टिचर जे आज आसात ते अजुनूय भुरग्यांक त्याच पद्दतीन हें करतात. आतां ताणें चल्याक मारलो जाल्यार वेगळ्या तरेन क्रायम जातली, चलयेक मारलो जाल्यार मॉलेस्टेशन जातलें. सो अश्योय केसी थंय आसूं शकता की बाबा अशें घडलां काय.
आनी दुसरी गजाल जर घडली आसत जाल्यार ती खूब म्हणजे इंटरनल आतां इंटरनल सिस्टमीचो जो पांडुरंगान इशू काडलो तो खंयचीच ऑर्गनायजेशन ह्या बाबतींत ऑर्गनायजेशनान आपली सिस्टम चेक्स एंड बॅलन्सीस तश्यो समिती बी करून दवरिल्ल्यो ना कित्याक फॉर एग्जाम्पल युनिवर्सिटींत घडये असो जो एखादो प्रोफेसर हॅबिच्युअल समजा आसत घडये तो एका चलयेचो गायड आसूं शकता सो ताका आपल्या डिग्रीचें पडिल्लें आसता डॉक्टरेटाचें पडिल्लें आसता जख मारलो 2 वर्सां हाका फेस करतले मागीर पळोवन घेवया आतां आनी कित्याक कंप्लेन करया अशें प्रत्येकाक आपले डिग्रीचें पडिल्लें आसता करियराचें पडिल्लें आसता आतां सामक्योच 4-5 केसी जर डेवलप जाल्यो एकाचे अगेन्स्ट मागीर ताका वाचें फुट्टा सो जनरली एखाद्या तेन्ना वाचें फुट्टा एखाद्याच्या अगेन्स्ट मागीर 4-5 केसी ताचे फाटले भायर सरतात म्हणजे तो पर्यंत सगळ्यांनी तें सायलंट पळयल्लें आसता सो हाका ताणें म्हणलें तशी वेवस्था एकच की विशाखा कमिटी जावं कमिटी ज्यो आसात भितरल्यो त्यो ताका स्ट्रेंथन करच्यो पडटल्यो आणि जाग्यार त्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावचो पडटलो आनी हातूंतल्यान एक गजाल अशी जावंक जायना की आफ्टर निर्भया हांवें म्हणलें तशें की एखाद्या शिक्षकाच्या अगेन्स्ट ताजो गैरवापर त्या गजालीचो जावंक जावपा जाय. Joel, how are you looking at this? Because this is very serious. In 1 week, when we face so many cases, and we are reporting those cases day in and day out, it is really distressing. प्रमोद एक म्हणल्यार जे सिच्युएशन सांगलें तशें चेड्याक मारलो आनी चेडवाक मारलें आनी तेतून भितर एक फरक आसूंक शकता बट द प्रॉब्लम हियर इज दॅट अ टीचर कॅनॉट touch a student. You know, there is something, at no point in time you can't touch a teacher, touch a student. So the basic, and the second thing is there is an intentional touch and there is a safe touch. So आतांच्या भुरग्यांक ते सगळ्यांक बिलकुल कळटा. The problem here is now a student, suppose a female student has been touched by a teacher, where is she going to go? ती पयली प्रिंसिपला कडेन वयतली. Okay, is the principal going to attend to that complaint? And how fast easier कळटा तुका see the teacher here in Fatorpa school had 7 previous cases habitual offender आणि तुम्ही ताका इतलो टायम तसोच without any action till the media makes a noise and creates this thing about that awareness about that you take an action. What about the Markai case? अजून तेजेर कांय एक्शन जावंक ना. So where is the system? तशी अशी हे हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा तशेंच चालूच हें करप आनी एंड बिकॉज ऑफ दीस ऑफेंडर्स अदर टीचर हू हॅव सॅक्रिफायस देयर लायफ्स तेणी अशें हें भोगप यू आर ब्रिंगिंग द होल इन्स्टिट्यूशन डावन द एंटायर फ्रेटर्निटी इज शेम्ड बिकॉज ऑफ दीस फ्यू ब्लॅक शीप इन द फॅमिली सो एज्युकेशन डिपार्टमेंट कॅनॉट वॉश इट्स हँड्स ऑफ सेइंग दॅट नो मॅनेजमेंट विल डिसाइड फर्स्ट एंड देन submit their report to the department. No, you have to form a system there, intervene, and speedy action has to be taken immediately. And also there should be a counseling session for the girl who has been abused. Inga endun kainch na inje. They are completely siding with the teacher. किशोर ही गजाल जाणवता की एक व्यवस्था बदलल्या कांय गजाली ज्यो आमी शाळेंत वतना क्रायम नाशिल्ल्यो ताजे कडेन आतां तुगेले वेगळे दृश्टीन पळयतात आनी दुसरी गजाल अजून मेरेन जशी जॉयल म्हणटा वेवस्था खंय तरी एका पावरफूल मनशाकच प्रोटेक्ट करता अजून मेरेन आनी एक्शन घेवपाच्या टायमार आपल्याली इन्स्टिट्यूशनाचें नांव वाट लागत काय संस्थेची बदनामी जायत काय दीज थिंग्स टेक प्रिसिडन्स रादर देन द मेंटल फिजिकल वेलबिंग ऑफ अ चायल्ड ऑर अ स्टुडंट दोन्ही गजाली आज जाणवतात. प्रमोद ह्या विशया कडेन जर आमी खोलायपणेन जर पळयत जाल्यार खूब एस्पेक्ट्स हाका आहात म्हणजे आतां जशें सुयेशान सांगलें तशें लिगल एस्पेक्टूय ताका आसात कारण इतके सेन्सिटीव जाल्लेले आहा की खंयचो विशय सेक्शुअल हॅरेसमेंटान येत तेजो नेम ना. दुसरो जॉयलान सांगला तशी सिस्टम आमची टोटल कॉलॅप्स जाल्लेली आहा. प्रमोद कितें जालां की आमच्या गोंयान कोणी मान्य करूं अथवा न मान्य करूं आमचें सोशल डिग्रेडेशन इतलें जावपाक लागलां की तेच्या कडेन आमचें लक्षच ना म्हणजे आमकां दिसता की इट इज अ पार्ट ऑफ लायफ म्हणून वी टेक इट एज अ न्यू जनरेशन लायफ म्हणून म्हणजे आतां सोशल डिग्रेडेशनाचें तूं आमची कॅसिनोचें प्रमोशन प्रमोद तूं बस स्टँडार देंव कॅसिनो एअरपोर्टाचेर देंव कॅसिनो खंयच्या रेल्वे स्टेशनाचेर देंव कॅसिनो कित्याक हांव पुलिसाचें सगळें जर तूं हें पळयशीत पुलीस आनी ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाचे बॅरिकेड्स वाय यू नीड कॅसिनो इतकी भीक लागल्या काय म्हणटा तुमकां हांव थोडी तरी लस दवरा रे तो जुगार कॅसिनो इज अ जुगार
तो एंटरटेनमेंटाचो हें न्हू झोन न्हू. सो ती जंय तो वचपाचो मनीस आसा तो वयतलोच. जसो रेड लायटीन मनीस वचपाचो तो वयतलोच न्हू. तुका रेड लायट म्हणजे तो सगळी कडेन रेड Advertise करपाची गरज ना. सोशल डिग्रेडेशन प्रमोद इतलें जालां की त्याचो इम्पॅक्ट आमच्या मानसिकतेचेर आमच्या लायफस्टायलीचेर हो तूं म्हणटा पडपाक लागला. सबकॉन्शियसली जावपाक लागला जाचे परिणाम आज दिश्टी पडपाक भयान लागला. तेचे परिणाम सारके दिश्टी पडपाक लागला आनी आमकां हाचेर प्रमोद सखोलपणान विचार करून हातून सुदारणा एकूच फक्त तुका सांगता मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना त्यांनी कावन्सिलींग सुरू केली स्कुलान. हय. एक दीस Councillors कावन्सिलर अपॉइंट केल्या नंतर 6 म्हयन्या उपरांत एक कार्यावळ जाल्ली मिनीजीस ब्रागांतान म्हाका अजूनय उगडास आसा. आनी त्या कार्यावळीन आमी पत्रकारांनी मनोहर पर्रीकराक विचारलें की तुमी कावन्सिलींग सुरू केलें न्हू कितें तुमकां दिसून येयलें. मनोहर पर्रीकरान एक स्टेटमेंट केल्लो म्हाका अजून उगडास आसा की भयानक फायंडिंग्स आमकां त्या कावन्सिलांसून मेळ्ळ्या. फायंडिंग्स अशे आसात की आपूण ते सांगपाक सुद्दां शकना. इतले फायंडिंग्स त्या कावन्सिलांसून मेळयल्यात म्हणजे इतलें सोशल डिग्रेडेशन आमचें सुरू आहा. पूण आमी फुडें कितें केलें प्रमोद तेचेर उपाय योजना कितें केले. सो ह्या सगळे विशय जर आमी अशे धापून दवरीत न्हू एक दीस ते तांचो ज्वालामुखी भायर सरतलो. जॉयलान जें म्हटलें जी कांय जाणांक प्रोटेक्ट करता म्हणून बरोबर आहा तेचें कारण जाचेर FIR जाल्या तो थंय शिकयता अजून आनी भुरगे म्हणटा की आरे हेचें कोणूच काय करूं शकना. बाकीचे कोणी कंप्लेंट करपी आहा तो कसो येतलो फुडें कोण कित्याक एखादी चली भुरगे कित्याक येतले फुडें कंप्लेंट करपाक जाय जाल्यार कारण तो इतलो पावरफूल आहा म्हणटात. सो युनिव्हर्सिटीन किंवा खंयचे इन्स्टिट्यूशन आहा शिक्षण संस्था ताणें करपाक जाय की त्या काळान चवकशी पूर्ण जाय मेरेन ताका सायडीक दवरप जाय. सादी गजाल कितें एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे नजरेंतल्यान स्टुडंट हो 3 ते 5 वर्सां खातीर आयिल्लो आसता. ताका शिक्षक फुडलीं 20-25 वर्सां जाय. सो जनरली तो शिक्षकाक सांबाळटा आपल्या हाजे खातीर. करून अशें करून करून This is एकट्याक the प्रमोद general- VRS घेवपाक general लायली. हय. अशें करून करून एका टिचराक VRS घेवपाक लायली. तो हॅबिच्युअल आशिल्लो. ना आनी एक गजाल म्हाका जे डिग्रेडेशनाचेर जेन्ना आमी उलयता जाल्यार एक गजाल जातूंतल्यान म्हाका दिसता अख्खी गोंय हाल्लें तो म्हळ्यार बाणस्तारीचो एक्सिडेंट. आनी 2 गजाली घडल्यात फाटल्या आठवड्या भितर एक्सिडेंटा संबंद. पयली गजाल म्हळ्यार जी 2 कोटीची रक्कम आसा ती कोर्टाक जमा केली आनी ताजी वांटणी बी जाली. आनी दुसरी जी हें आसा ती एडवोकेट अमित पालेकराची बेल एप्लिकेशन आनी त्या बेलाचेर जाल्ली ऑर्डर. सो आय विल स्टार्ट विथ जॉयल. ह्या दोनूय घटने कडेन घडणुका कडेन तुमी कशें पळयतात. ती कोर्ट एक्टींग एज अ मिडिएटर हें मातशें अजीबशें दिसलें कित्याक अशें पयलीं आमी केन्ना आयकूंक ना की कोर्ट मदीं पडलो आनीक ही वांटुनी अशी जाली म्हणून. अनयुज्युअल बट सिन्स कोर्ट हॅज ऑलरेडी अनाउन्स्ड इट्स डिसिजन वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. And but when the court has observed in the Ponda court that there is a conspiracy angle, that is quite significant. The court has admitted there is a conspiracy. तितून भितर एक कितें आसा की पालेकर म्हणटालो की आपण खंय ना, आपण खंयच तितून भितर ना, आतां आपणाक बेश्टो हें केलां. आनी हियर इज अ केस वेर द कोर्ट हॅज एक्सेप्टेड दॅट द पोंडा पुलीस हॅव फेल्ड. तो ड्रायव्हराकूय धाडलो आनीक पालेकराचो रोलूय इस्टॅब्लीश जालो. सो दॅट मिन्स देर इज अ कॉन्स्पिरसी हियर एंड देर इज अ प्रिमा फेसी केस एगेन्स्ट द एक्यूज्ड. सो तितून भितर आतां फुडें कशें वयतलें तें पळोवपाचें. सुयश ह्या दोनूय हांचे कडेन पळयतकीर तुमकां कितें दिसता. एक म्हणजे 2 कोटी दिवं नाल्यार 5 कोटी दिवं कोणें गेल्ले जीव काय परत येवपाक शकचे ना. सो तशी भरपाय कोणा कडेन पयशे आसा म्हूण ताचे कडल्यान 2 लाख घेवन दिले 25 लाख. आतां तो कंपेन्सेशन ही गजाल अशी आसा की कोणा ते जे काम करताले तांचे हेजी प्रमाणे तांकां इंजुरीज कितल्यो जाल्या, कोणाच्या फाटल्यान कोण आसा, उदरनिर्वाह करपी कोण ना, ह्या प्रमाणे तें कंपेन्सेशन दिलां. पूण ताजी कंपेन्सेशनान ती भरपाय जावपाक शकना. ट्रायब्युनलान जरी आनी तांकां एक्स्ट्रा दिले तरी तांचो संवसार कारण ते संवसार परत उबे जावपाक शकना. सो घडिल्ले गजाली खंयचे तरी एक्युजडाक ते एक्युजडान आतां ते वेगळे तरेन ख्यास्त बघून ते भरून काडूंकूच जाय पूण तातूंतल्यान संवसार उबे जावचे ना. दुसरी गजाल ही केस जर आमी पळयत आमी त्या केसीचे साक्षीदार राती जेन्ना तो प्रसंग घडला तेन्ना सावन आमी ती लायव्ह केल्या. आमचे रिपोर्टर थंय स्पॉटार गेल्यात. थंय पयलीं आय विटनेस म्हणून एकटो आयलो. आय विटनेसान एक वर्जन सांगलें बायलेचें, बायल बशिल्ली, दादलो मागीर भितर आयला, हें केलां. सगळ्यो गजाली जाल्यो. तें प्रकरण सगळें माड्डोळ पुलीस स्टेशनार गेलें.
माड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर स्टेटमेंट जो आसा दुसरे दिसा DYSPचो आमी दाखयला सगळ्या चॅनलाक की DYSP कशे पद्दतीन उलयला की थंय जी केस जाली पालेकालाचेर अथवा ड्रायव्हराचेर ते तेन्नाय थंय आशिल्ले. तुमकां जर जेन्युइनली ती केस फुडें व्हरपाची आशिल्ली जाल्यार तेन्नाच तुमकां कळटा न्ही वेदर ही इज इंटरफियरींग इन एविडन्सीस, वेदर ही इज डिस्ट्रॉईंग एविडन्सीस. तुमी तेन्नाच ताका धरात, तेन्नाच थंय ड्रायव्हर आसा हो सूर्य हो जयेंद्र, ताका धरात, पालेकारा धरात, बाबा तूं हांगा मॅनिप्युलेशन कशें करता एविडन्स आनी तेन्ना करात. देन इट इज डिफरंट केस. तुमी तें सगळें जातकीर काडटात, परत CBI एक पयलीं DYSP एक उलयता आमी व्हडले मनीस जाल्यार ताका अशे तरेन सेटल करतले आशिल्ले, तें सगळें एक्सपोज जालें. दुसरे दीस काडटा मागीर तें क्रायम ब्रांचा कडेन दितात आनी क्रायम ब्रांच बरी 4 दिसांनी एकट्याक 2 जाणां एंटिसिपेटरी मेळटगीर जागी जाता आनी मागीर पालेकाराक घेवन येता. सो हातूंत कोर्ट केन्नाच असल्यो गजाली हें धरचे ना. तुमकां करपाची केस आशिल्ली जाल्यार सुरवातीकच करपाची आनी तेन्ना पासून करपाची, कांट बी लेटर स्टेज. पांडुरंग, ह्या क्विकली ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? हय, 1-2 कोटी जे दिल्या ते तुल्यान एक गजाल येतली की गोंयभर ज्या अपघाता विशीं जी बाणासुरीच्या अपघाता विशीं जी नाराजी आशिल्ली आनी जो तिडक आशिल्लो लोकां मदीं ती निवळपा खातीर मातशी हें जाली, कारण कोर्टान ते वांटणी घातली त्या पयशांची कोणाक कितलो दिवपा जाय. आतां क्रायम ब्रांच ती कशी प्रेजेंट करता केस आनी एक धक्कादायक ज्यो गजाली प्रमोद समोर येता न्ही, म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांच वेवस्थीत आपलो तपास करतली. कारण एका SP सुद्दां कॉल केल्लो म्हार्दोळ पुलिशेन की अमक्याक घेवन येता ड्रायव्हराक म्हणून. एका माजी मंत्र्याच्या घरा मिटिंगूय जाली, सगळे थंय जमले, थंय अमित पालेकराक आपयलो असो क्रायम ब्रांचाचें म्हणणें आसा. सो अमित पालेकर एज अ लॉयर म्हणून तो मे बी धांवलो आसतलो, पूण तो चुकीच्या जाग्यार धांवलो, तो आनी कोर्टान धांवपाक जाय आशिल्लो मागीर. सो म्हाका हे सगळे जर पळयले जाल्यार एके वाटेन एक कॉन्स्पिरसी आसाच पुरावे नश्ट करपाची आनी दृश्यम पिक्चरा सारकें दुसरें चित्र दाखोवपाचें लोकांक, आनी दुसरे वाटेन आतां आमकां पळोवपाचें की कोर्ट कसो तेजे कडेन वता तो. किशोर, हेजे दोनी आहात 2 कोटीचो आनी ती बेल ऑर्डर. आयज 6 सप्टेंबर 6 ऑगस्टाक ती गजाल घडलेली, म्हणजे आयज 1 म्हयनो त्या गजालीक जाता. एक गजाल पयली आमी लक्षांत घेवपाक जाय की कोर्टा मुखार ज्या पद्दतीन दोनूय गटाचे एडवोकेट केस प्रेजेंट करतात त्या पद्दतीन कोर्ट निकाल दितलो. म्हणजे कोर्ट हो भायर लोक कितें म्हणटात, रावंड टेबलाचेर आमी कितें चर्चा करतात, ह्या गजालीचेर कोर्टाचें कांयच नासता. कोर्ट वील गिव इट्स जजमेंट बेस्ड ऑन आर्ग्युमेंट्स मेड बाय बोथ द पार्टीज. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल जशें पांडुरंगान सांगलां तशें की क्रायम ब्रांचाच्या तपासान एक ज्यो धक्कादायक गजाली येयल्या. SPन खुद्द पुलीस स्टेशनान, मार्दोळ पुलीस स्टेशनान फोन केलो की असो एक ड्रायव्हर येतलो आनी तो तुमकां सरेंडर जाता म्हणून. आतां SP म्हणजे सगळे मेकॅनिझम, ज्या मेकॅनिझमान त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय ते मेकॅनिझम ताका वाचोवपा खातीर काम करतालें, हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. तिसरी गजाल प्रमोद, जी 2 कोटी रुपयाचो जो विशय आसा, आयज जेन्ना सगळे कडेन बातम्यो येयल्यो आनी आतांच कोर्टान जशें डिसिजन दिलां कोणाक कितले दिवपाचे, हे सगळ्यो बातम्यो जेन्ना फाल्यां येतलो तेन्ना एज अ सोसायटी म्हणून मनशाचें एक फिलिंग्स आसतलें पळय, जावं ताका आतां 50 लाख धरशीका मनीस परत येवपाचो ना, आतां आनी कितें तें कितें म्हणून लडपाची. सो आमचे पयशे म्हणटात पळय, ही अशी गजाल आसा की तातूंत मनशाची मॉरॅलिटी म्हणटा ती झप्प करून आतां अशी जी एक हें आसली समाजांतल्यान, हय पोटतड पयशान जावंच शकना, हांकां आतां अशें जावंक जाय, आतां तें हळू तेचे टेंडन्सी देंवतली. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, बट म्हाका दिसता आज आमी समाजाचेरच चड उलयल्यात. वेगवेगळी घडणुको, वेगवेगळे प्रसंग, वेगवेगळे क्रायम, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी एक गजाल लक्षांत येता की एक समाज म्हूण आमी खंय वतात हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकारान स्वताक विचारपाची वेळ आयल्या. वेगवेगळे इन्सिडंट्स उलयल्यात आमी, हिनस क्रायम्स उलयले, टिचर स्टुडंट उलयले, बाणस्तारीची केस उलयले, आनी सगळ्या हातूंतल्यान एक जें कॉमन सूत्र मेळटा तें म्हळ्यार एक समाज म्हणून, गोंयकार म्हणून आमी खंय वतात. प्रत्येकान हाजेर विचार करचो. हांव आनी हाज्या चड कांय म्हणना, इतल्याचेर थांबता. किशोर बाब, पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, सुयेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.